फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यात। बिरेस्तारा गणेशपुरी म्हापशेचे फ्लॅट फोडले जाल्यार शुक्रारा परबवाड्या कळंगुटेची वाठारीच्या देवळांत चोरी जाली। सध्या गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यो। बिरेस्तारा दनपारा गणेशपुरी म्हापसा वाठारांतल्या विनायक निवास फ्लॅटात चोरी जाली। चोरांनी भांगराच्यो वस्ती आनी 1 लाख रुपया मेळून वट्ट 15 लाख रुपयांचो माल फारायलो। जाल्यार शुक्रारा कलंगूटच्या परबवाड्यावयल्या श्री वाठारीच्या देवळात चोरी जाली। पितळीची घाट चोरांनी फारायली। ह्या दोनूय प्रकरणां वयल्यान पुलिसांनी अनवळखी मनशा 8 गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। कलंगूट तशेंच म्हापशा शहरांत काल 2 चोरयेची घडणूक घडली। पयली म्हटल्यार कलंगूट परबावाडो हांगासर श्री वाठारी देवळाची पितळेची घंटा चोरयेक गेली। देवळाच्या प्रेसिडेंटान ह्या घटनेचेर कलंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली। कलंगूट पुलीस ह्या चोरयेचेर सध्या तपास करीत आसात। दुसरी घडणूक म्हटल्यार दिसाच्या उजवाडात म्हापशा गणेशपुरी हांगच्या एका हावजिंग सोसायटीन असलेले विनायक अपार्टमेंटान रावपी सतीश भुपाली हांच्या घरान चोरी जाली। जेन्ना अशें कळ्ळें की सतीश आपल्या किराणाच्या शॉपाचेर आसले आनी तांची बायल आपल्या भुरग्याक घेवन स्कुलान वताली, तेन्ना दिसाचेच खंय तरी तेंच्या घराचे लॉक फोडून चोरांनी तेंच्या घरांतल्या कबडांतले 15 ते 16 लाख रुपया चोरले। तशेंच 1 लाखाचे भांगारूय चोरयेक गेले। ह्या घटनेचेर सतीश हांणी म्हापसा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी सध्या ह्या चोरयेचेरूय म्हापसा पुलीस तपास करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।